सो बेसिकली आम्ही जे स्टँड केल्लो हेजे पयलींय सांगलेलें आसा आनी पयर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवनूय सांगलेलें आसा. सो दीस इज असेंब्लीन जे आमी जे इश्यूज आसा स्टार्टींग जेन्ना आमी असेंब्लीन येयले तेन्नाच सांगलां की असेंब्ली भितर जे आमचे एमएलए वांगडा कॉर्डिनेशन जावपाक जाय जावं गोंय खातीर कितें इश्यूज आसा ते इश्यूज आमी हायलायट करतले. सेम ऑपोजिशन लिडरानूय तेच सांगलेलें आसा की जे गोंया खातीर बरे जे इश्यूज आमी घेता आनी जे बीजेपी खातीर बीजेपीचे अगेन्स्ट घेता सो तेजे वांगडा आमी एवरी टायम सांगतले. तुवें सांगले म्हादेच्या विशयाचेर लिडर ऑफ ऑपोजिशन मिटींग आमी आतां डिस्कस केला तांकां सांगलेलें कितें आसा तो तेंचो पार्टीचो स्टँड आसा. सो वॉट एवर तेंची पार्टी स्टँड आसा तो तेंच्यांनी क्लियर करपाचो. ऑब्वियसली आमी हेच्या पयलीं सांगलेले म्हादेव वांगडा पासून आमी वांगडा जातले. आमी डिस्कशन केल्ले बट आमचो जो स्टँड आसलो आमी एक हे दिल्लो लेटर दिल्ले सो त्या लेटराचेर आमी उलयताले. सो तितून दॅट वॉज अ डिफरंट सिनारियो तो आमी लेटर आमी मेन्शन केल्ले. With relating to that particular issue, right from the start, we said that we have to all unite as Goenkas. I said personally, I was even ready to resign to put pressure on the central government. I am not bound by a particular political party to save Mhadei. My responsibility is first towards Goa and Goans and towards our future generation. So, we want that DPR to be withdrawn by the central government. That is our stand, and BJP जे डबल इंजिन सरकार आहा ते निपतय आणि काय कर्नाटक सरकाराक सांगतले तुम्ही सगळे सांगतले. आता कर्नाटक सरकाराक सांगून डीपीआर विथड्रॉ करप कोणे रे कोणाक डीपीआर दिलो बजेटान मेन्शन केला पळय ते बजेटान मेन्शन केल्या. वेर इज द क्वेश्चन ऑफ देम दे विल डू वॉट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ देअर स्टेट. We have to do what is in our interest. तुमचे कलीग नाही तुम्ही कॅम्पेनिंग See, Sarkar, who has given the DPR? Who has given the DPR? When did the controversy start? It was in the court. Who gave the DPR? What happened? What did Amit Shah say? What did the Home Minister say? Who compromised on it? So now it is up to this government. It is the need of their. We are in the opposition. We are not in the ruling. Ruling आडे मरे आमकां हें कोण उडयताय मरे तें बंद आमच्यान जाता बंद करपाक. This issue we have to understand. It is not about Congress or AAP or RG or Goa Forward. All of us are as one united Goan brothers. आम थिंगा वयताय मरे assembly. All of us spoke. All of us went in the veil together. So whatever needs to be done, definitely we will do in the interest of Goans. There is no divide about it. एक मिनिट तू ताका विचारला पळय की आता तू ताजे कर्नाटकाच्या सरकाराक सांग म्हणून गोंयची बीजेपी म्हादेचेर आता कोंत्र जाली डायव्हर्जनाचेर. गोंयची बीजेपी आणि गोंयचे बीजेपीचो सरकार एक्टिव्ह पार्टिसिपंट आसलो पार्टनर इन क्रायम म्हादय डायवर्ट करपा खातीर. तुमकां मुख्यमंत्र्यान सांगला की काल आमच्यान लीव वॉज ग्रांटेड टू हिम. लीव फॉर ग्रांटेड फॉर वॉट? आता जे सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करता इश्यूज जे फुडें येतात पिटिशनां ही 2018तली पिटिशनां 18 आनी 19तली. 2023 जे नोव्हेंबरान लिस्ट जालां ते 2025 मेरेन येवचेच ना. हाजो अर्थ कितें जैत न्ही तें गोंयचें. इट इज जस्टीस डिलेड अँड फर्दर डिनायड टू गोवा. कर्नाटका इज सिटींग प्रिटी. कर्नाटकात काम कितें करपाचें आहा तें केलां. गोंयच्या आदवोगादान थंय डिमांड करूंक जाय आसलो की आमचे कंटेम्प्ट पिटिशनाचो सोक्षमोक्ष लाय आमचे इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन घाला ताचे सोक्षमोक्ष लाय. ते करून ना ताणी ते 30 आदवोगाद गेले एकलो उबो रावलो ताणें सांगलें ग्रांटेड टू 20 नोव्हेंबर आयले पडटे. आनी हांगा आमकां सांगता आनी तुमी पेपरार हाडटात सीएम म्हणटा म्हणून जालें जिखले म्हणून ते जिखले. तूं खंयच्या तोंडान सांगता की गोंयची बीजेपी अजून मेरेन म्हादय बरोबर आसा म्हणून. 28 सीट आहा कर्नाटकान. बीजेपीक ते सीटूय जाय आसतले. नाका ताका ते सीट सांग म्हणून सांगता मुख्यमंत्र्याक कर म्हणून स्टेटमेंट की आमी उदक सोडलें म्हणटे 28 सिटांचेर. मागीर पळोवया मरे कितें तें. सो तें ताका क्वेश्चन तुमी विचारनाकात तो हांगाच्यान ते कर्नाटकाक बंद करतलो म्हणून. 28 सीट आहा थंय लोकसभेचे आनी गोंयचे आहा 2 मोने. ते काय करूंक शकना. आमचो पार्टीचो एकलो हा काय उलयता तो हांगा येवन उलयता खरी ती खरी खबर उलोवपाक जाय ती. बट इट्स अ फॅक्ट बाय वी सिटींग हियर तशें जायना तें. बीजेपी ऑन द होल हॅज डिसायडेड टू सेल गोवा.